सगळी दोया जावया आमचो यादी भितर सदा आमी सगळी येवकार दिवया आमचो यादी भितर सदा आमी सगळी भावनो सगळ्या तुमकां देवर दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जे क्रिस्ताच्या रोगतां दोन काडल्या म्हज्या बावडी मागता. आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्या शांत आनी मोग तुमचे सवय आसूं. पवित्र सभा बागना अल्फोन्स मारिया लिगोर हाचें संबरण करता. गिन्यानान तो खूब हुशार आसलो आनी सांगता त्या जिविताची नियाळ करून कोण भाशेन तो लॉयर आसलो आनी लॉयर कसो संवसाराचो मान जोडपाक सोदतालो आनी एक केस तो पिड्यार जालो आनी केस पिड्यार जातकूच ताणें चिंतलें संवसाराचो मान जोडून कोल्लो फायदो. दुसरी वचून देवाची ताका उक्ती जाली. तो यादनीक जालो आनी यादनीक जातकूच ताच्या मुखेल जिविताच्यो गूट म्हणल्यार मुखेल वस्तू ताणें केल्यो त्यो म्हणल्यार द ग्लोरीज ऑफ मॅरी सैन्याची भोक्ती ताका आसली आनी विजीट टू द ब्लेसड सॅक्रमेंट म्हणल्यार पवित्र संस्काराक भेट. भावंडो ह्यो दोन वस्तू सैन्याच्या जिविताचेर आपलें जिवीत ताणें आटापलें बांदून हाडलें आनी पवित्र संस्कार जेजू रावता जेजूक भेट तो करतालो. आयज बागेन अल्फोन्स लिगोरीन रिडेंटरी संस्था घडल्या. आयज जेच्या पावलांनी तो चल्लो आमी पावलांनी चलूंक सैन्याची भोक्ती आमकां आसूं आनी पवित्र संस्काराची भोक्ती आमच्या जिवितान आसूं. त्या जिवितांतल्यान देख घेवंक आनी तेंच करूंक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. सोड प्रवेता देवाक हांव तुमकां बाबा पडलो म्हूण सगळीं हांव विचारून सांगता. मना चिंतून तो अनुसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती पण प्रार्थना मागता. सोड प्रवेता देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. हे मिसाचें इंतेस्तांव आसा. लुसी फेर्नांडीस ही आमची भयण सोंपून गेल्या आयज 3 वर्सां भरता. ही आमची भयणीक सासणां विसो आनी दुखेस्त करप्याक बाबा पुसवण मागुया. आयज आमची मदलीं जायतीं बाबा आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस पाळटात. ह्या चिकालीची पवित्र सभेंची ते ल्हान सुपल्या बाळांक जावयच्या कुसव्यान हान जल्मचे हान ताचे खातीर मागया. सगळ्या भुरग्यांक देवाच्या हातान घालून ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठवा जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. आमच्या चिकालीची पवित्र सभेन आसली तरणाट्यां खातीर मागुया. ताचें शिकप तांचो फुडार परचुरीत जावंक ह्या गांवांत जायतीं बाळां पिडेंत आहात ताका पेकोणीचो हात लावन मागुया. जाचो कोणाचो टेस्ट आहा कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा कोणाची सर्जरी जावची आहा ताका पेकोणी फावो जावंक मागुया. प्रवास करतल्या राख आनी सांबाळ दुनिया ह्या दिसा जायतीं बरेंपण आमकां फावो कर. फावो तो पावस पडून शेतां बटां दर्यांत जायतीं पीक आमकां मेळूं.
त्याचबरोबर ह्या गांवांत जायते घरां बिबती गायनात, कोणाच्या घरांत रीण आहा, कोणाच्या घरांत शांती ना, ह्या इंतेसां बसत मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी दी आनी मरूं गेल्ल्यांक देवाचें राज फावो जावंक मागुया. आमच्यो गोरजो बागेन आल्फोन्स मारिया लिगोरीक फुडें घालून कितें जाय ते वेळार बाबडतान मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, जे पवित्र सभेन शेगुणांचे नवे नवे नमुणे तूं दामून आसतना उपसयताय, तुज्या धर्मोद्योक्स बागेन आल्फोन्स लिगोरी सारकी आत्मे जोडशी उरपा आमकां दी आनी तशें स्वर्गार ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी सोर्दारांक आनी आख्खे पोरचेक म्हणलें, ह्या मनशाचेर मरणाचें फर्मोण पडूंक जाय, कित्याक ह्या शारा विरोध ताणें बाकीत केलां. तुमच्याच कानांनी तुमी तें आयकलां. तरी पूण जेरेमियासान पोरजेक असो जबाब दिलो, ह्या मंदिरा विरोध आनी ह्या शारा विरोध बाकीत करूंक सर्वेस्परानूच म्हाका धाडला. म्हणटोच आतां तुमी तुमची चाल आनी कर्तुबां नीत करात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें उतर आयकात. आनी तुमचेर आड नोश्ट आपूण धाडटलो म्हूण सांगलोलें तें तो धाडपाचो ना. हांव तर तुमच्या हातांत पडलांच. तुमकां बरें आनी नीत दिसता तें तुमी करात. पूण एक मात मतीन दवरात, तुमी म्हाका जिवेशी मारशात जाल्यार निरपराधी रगत तुमकांच ह्या शाराक आनी तुमच्या नागरिकांक भोसतलें. कित्याक ही सगळीं उतरां तुमच्या कानार पडची म्हूण ती सांगूंक सर्वेस्परान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. तेन्ना सरदारांनी आनी पोरजेन याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, ह्या मनशाक मरण फावो न्हय. सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान तो आमची लागीं उलयला. आहिकाम शाफनाचो पूत जेरेमियासाक राखतालो, देखून ताणें ताका जिवेशी मारूंक पोरजेचे आदीन करूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. परतून म्हणुया, म्हाका आयक देवा. चिखलांत रोबलोल्यांक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दोर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. ल्हारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोड नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पाताळान म्हाका गिळूंक निर्बू नाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा घायल्लोलो दोलदिरो. म्हजी सोडवण कोर, म्हाका उबार. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेची गितां ताका वाकाणटलो. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोडटल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बलांची मागणी. सांकलिणी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सुर्गींचे राज तांचे. Sorves por
Solves Porak Soy, Solves Porak Soy, Soy, Soy. Solves Porak Soy, Solves Porak Soy, Solves Porak Soy, Soy, Soy. सर्विस्पो तुमचे सवय असो. आणि तुमच्या आत्म्यास मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन. जेजूची कीर्ती उपरासा हेरोदेशा कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हळें, वस्त आसतना तारसो हांव मेल्ल्यांतलो जिवन जाला देखून विस्मिता ओचोऱ्यांक कोरची पदवी ताचे सवय हुशार आसा. हेरोदियस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नान जातार सुवांक धरून बांदलोलो आनी बोणकोडीन घालो. कारण सुवांव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाची बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदच्या सोलमाच्या दिसा हेरोदिसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणाक कोणें ती मागीर तितलें तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयले प्रमाणें तिणें मागलें, स्नान जातार जुवांची तोकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. रासा कोंती बरीच जालो पूण सोपुताक लागून आनी पणटीक बसलेल्याचे बिडेक पडोन आनी ताणें तिका दिवंक लायली. आनी मनीस धाडून बोणकोडीन जुवांचें शीस कापलें. थंय तोकली एका ताटान घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुवांचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेसूक ही खबर दिली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. बाबणू जुवांचें शुभ वर्तमान 14वे सोड 6 ओळ. Gospel of John chapter 14 verse 6. आवाज सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. बाबडे संवसारांत जियेतना पयलीं सोत उलयता आनी स्वताक गोवाय दिता, तोच मनीस सासना जिवितान भितर सरता. 3 वस्तूंचेर आयज आमी नियाळ करता, वाट, सोत आनी जिवीत. बाबा जेरमियास प्रवाचे पुस्तकान आयच्या पयल्या वाचपांत कोण भाशेंत जेरमियास प्रवादी स्वताचे वाटेर चलता. जेरमियास प्रवाचें पुस्तक पयलो अभिस्वर 5वी ओळ. जेरमियास चॅप्टर 1 वर्स 5. आवयच्या कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावंक तुका नेमला. आनी जेन्ना सर्वेस्पो देव जेरमियास प्रवाद्याक ह्या स्वताची वाटेर घालता, जेरमियास प्रवादी फाटीं सरता आनी म्हणटा म्हजे लागीं उलोवंक जावचें ना. आनी सर्वेस्पो देव जेरमियास प्रवाद्याक सांगता, ह्या स्वताच्या मार्गार तूं एकलो आसचो नाय, जे बरोबर ही स्वताची वाट हांव चलतलों. आनी जेन्ना जेरमियास प्रवादी सर्वेस्पो देवाच्या नांवान स्वताचो रस्तो पोरशेक दाखयता, ताका नाकारतात. आनी आयच्या पयल्या वाचपान साफना ताका कसो रागता तें आमी आयकलां. बाबा स्वताच्या मार्गार चलता तेन्ना कोणाचीच भिरांत तुका ना, कित्याक स्वत तुका फुडें फुडें व्हरता, कित्याक स्वताचो रस्तो सर्गीचो रस्तो. फुडें आयज संवसारान म्हणटा हांव, स्वत उलोवन कसलो फायदो. फोट मारतलो मनीस आयज पडजोळटा, फोट उलयतलो चोरतो नागयतलो मनीस आयज पडजोळटा. बाबडो तें स्वत न्हय. आनी त्या खातीर आयज जेन्ना हेरोद पादशा काळोखान आसा, हो स्वताचो रस्तो बागेन जुवां बावतीस ताका शिकयता, दाखयता. आनी स्वताच्या मार्गार येवपाक हेरोद भियेतालो. आतां स्वताचो थाळो बंद करुया, काबार करुया. बाबा स्वत काबार करूंक जायना. स्वत जैतिवंत आनी स्वताच्या मार्गार चलता तो मरोना. स्वताच्या मार्गार चलता तो मनीस सासणांक जियोंक पावता. आयज पवित्र सभा बागेन आल्फोन्स लिगोर हाचें स्मरण करता. स्वताच्या मार्गार चलूंक 2 ताणें आमकां नमुणे दवरल्या. हांव म्हणटालो सुरवातेक ग्लोरीज ऑफ मॅरी म्हणल्यार ताका भोगती आसा सायबीणमांची, आनी दुसरी साक्रामेंत, तो पवित्र संस्कारांत मागणें करतालो. हे दोनूय बाबंडो उपाय आमी
आपुणले तोर सायमाच्या हाताक धरून ती आमकां स्वर्गार पावयतली, स्वताच्या मार्गार चलयतली आनी बोपोवी संस्काराक भेट करूंक जेजूच्या आदारान आमी सोड सोडूंक पावतले हांव स्वताचें जिवीत जिवंक काडूक आहा तो पयस जावंक उसवडान भितर सरूंक ह्या मिसांत आमकां बापाची कृपा पवित्र आत्म्याची बोड कोटाय आनी सायमाची मजत मागुया. Betoning Git Gilead, C25, page number 39. C25. Papa, namche lagi, Devodo सर्वस्वस्रम कादी वास्ता बिल्लियों से लुटे सिद्ध बक्सू Dekurami, Idoci burgi, Aki brito, Gordau veli, Ice tuka, Somor bingau, Somsaratli, Sorba sostri, सर्वस्रम कादी वास्ता Ogar bausa, Getu manur, Ezangele voruremos, Nargan kashi, Dinau galun, Lukazamche, Yezinorabo. म्हजे बाबणोय आमचें बलिदान सत्विदा देवपाक मानतसलें सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान हांवें मनाक मेक आमचे नेके पवित्र स्वेशा देवाक सर्वेस्पोर मागून घेवं सर्वेस्परा जशें बाकीवन आल्फोन्स मारयेक ओगोट समारंभोक आनी आपुणूच एक पवित्र बोली करून तुका भेटोवंक तुवें ताका फावो केलें तशेंच आमचीं काळजां आत्म्याच्या सर्गीच्या उशान दोयेन नितळ कोर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमची सोबे आसो तुमची काळजां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेद आनी सासनांच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो स्वर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत भेटयल्या सगळ्या भक्तां खातीर तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी समोरमूंक फावो मनशाकुलाच्या मूळ पातकांतल्या पवित्रपणांक तूं आमकां परत आपयताय आनी तुवें भासतलीं फुडल्या जिवितांनी देणी ह्या जिवितांत आमकां चाकूंक दिताय देखून आतां देवता आनी सदां भक्तां सांगाती थांबून आसतना आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर्त स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नांवेन येता सोबाकी होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर देखून दोवा परी ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दाना पवित्र कोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचो क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोसमोरोन सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची
ते स्पोरीम जेवणातोच ताणें काळज घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराची हें रोगोत. पातकाचें बोक्सले मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थ सोकूट संवसाराच्या सुरवातेला तुझ्या कुर्सा आणि प्रवशपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा समजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडूनचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता. आनी क्रिस्तायकुलें रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती कायन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सुवेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा ते सिमियाव आदारी गवळी बाबा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. लुसीचे सेविकाचो उगडास कर. जेशी तुवें तिका आपोवन व्हेली जशी तुज्या पुताच्या मरणांत वांटेली जाली तशीच ताच्या पुनर्जीवणपणांत ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या बोरबाशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. आमचे काकुतीन अंतरल्या समेस्तांक चिमकमळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस सगळ्यांची वाशी कोरस पाळटात. ह्या चिकालीची पवित्र सभेन जियेतल्या ल्हान फुल्या बाळांची जी आवयच्या कुसव्यान हान जल्मोची हान भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक येवपाक बोटीर आहात. गोंया भायर हाचे कडेन भुरगे बाळना जे कडेन बेबदिका ह्या जगारांत रीण आहा. काजातन प्रश्न सवाद येस ना. नवें घर बांदतात गेल्या अस्कार जावचें हान. बापा ह्या गांवच्या एक एक गरब्याचेर समुदायाचेर आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायती आपोवणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोटवा जिविताक आपोवणी आमकां फावो कर. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटांत दर्यांत जायती पीक आमकां दी. आमचे दया करून मागता. अशें बागेवंत आंकवार देवाची माहिती सांगा दी. बागेवंत से दिसा पोती बागेन दोरमतो आनी सोर करण तुका मागल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो मादी बागेन मिगेल खाब्रियर राफायल बाळकाजीन तेरेस मा तेरेसा बागेन आतून बागेन अल्फोन्सा बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी बागेन स्टीव म्हजो आस्कारी बागेन जॉन मारी वियानी बरोबर आनी आज समरण करतल्या बागेन आल्फोन्स लिगोरी बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ते सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोहीम गावंक फावो कर जे क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं. ताशी वरवीं आतां सांगातान ताची ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर्पवेदार बाबा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक स्वताच्या मार्गार चलुया आनी सोत उलोवया. स्वताक गोवाय दिल्या उपरांत सासणाच्या जिविताक हें सोत आमकां भितर सरूंक आदार जातलें. स्वताचो मारोग धरूंक ते शुक्र मागणें बापाक करुया. आमचे बाबा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायस यो. तुवें कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यां भोगता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयेकरे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारी क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान उतरेकतल्याक आमकां तुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवट
सो क्रिस्ता दवरता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सुवेच्या वाडदीस घाल आनी जे कशे वेळ तुका शांती आंतुस्तिकाय कोटान सांबाळ जो जी येताय राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक तुमची शांती सांगाल तुमचे सोबे आसो तुमच्या आत्म्या असं शांत एकामेकाक वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट कर देवाचे शिवली संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट कर देवाचे शिवली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या समेत क्रिस्मस खातीर शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं समेत क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशे परमणे प्रयत्न सहकारांच्या मोडणारी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हेचे पवित्र कृत्यात सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोड वायटांतलो म्हाका निवार आसाच्यो आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी सोशिल्लो वेगळो सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका वाट सवतानी जिवितांच कोणूच बाबाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं दुनिया सोतलो स्वताक गोवाय दिवंक आमकां बोड आसा बाबा तांचेच आमी शेवता तेन्ना सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडवडाचे पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानाकलो तूं म्हाका बटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोदचे येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाली प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुवें बागेवन आल्फोन्साक ह्या व्हडट्या गुटाचो विस्वासी मुणयारी आनी पोरगोटणार केलोय तुजे बाबार्थी परतून तातूंत वांटो घेवंक आनी ह्या वरवीं तामनासतनाची वाखाणणी करूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वीस भोव तुमचे सोबे आसो सोर पविदात्यो पाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावर दोंद्याचेर चिकालचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वसुने क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा देवाची ओड कर. शेवटाक गीत घेवया T18 पेज नंबर 211 T18. अकबर मारेशी Suka jini